नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। बाबू कवळेकराच्या बंगल्यार सापडल्या हजारांनी मटक्याच्यो स्लिपी, नंबरांचे डॉक्युमेंट। थंयच्यान मटक्याचो व्हड बिझनेस चलतालो म्हूण पुलिशेचो अदमास। ड्रग्स पुलीस नेक्ससाचेर सरकारांतलीच खरडपट्टी। होम मिनिस्टर पर्रीकाराक कोत्र, पुलिसांचेर उघड आरोप नाका, खच्चीकरण जाता, इनपूट आसल्यार आपल्याक दियात, पर्रीकाराचो लेटरान फतवो। ट्रेडर इम्रानाचे बेकायदेशीर मायनिंग केशीत लोटले। मारिया फिग्रेदोच्या घराची एसआयटीन घेतली झडती। फिग्रेदो घुसपल्या म्हूण दाखोवपी एकूय डॉक्युमेंट ना। एसआयटी म्हणटा कर्म इम्रानाचेच। साखळे नगरपालिका करतली बर्थ सर्टिफिकेटी, लायसनांची होम डिलिव्हरी। 50 रुपयान डॉक्युमेंट घरा। पालिकेत ऑनलाईन पेमेंटय सुरू। बेताळबाटी लायटीच्या वायरींचो शॉक लागून दुधाची गाय आनी बैल मेलो। दोनूय जर्सी। लोकांचो हाय टेन्शन केबला वेल्यान लायटीच्या खात्याच्या नावान बोवाळ। आणि एफसी गोवाचो मिडफिल्डर प्रणय हलदराची नजर आयएसएल ट्रॉफीचेर। फुटबॉलात खूप कितें शिकूंक जाय। स्पेनातले प्री सीझन ट्रेनिंगेक प्रणय तयार। बाबू कवळेकराच्या बंगल्यार पोलिसांक हजारांनी मटक्याच्यो स्लिपी सापडल्यात। मटक्याचे व्हड रॅकेट चलोवपी नंबरांचे डॉक्युमेंटूय मेळ्ळ्यात। बाबूच्या बंगल्यांतल्यान फुल फ्लॅज मटक्याचो बिझनेस चलतालो म्हूण पुलिशेचो अदमास। कवळेकराच्या प्रॉपर्टीतलो वो रूम एसीबीन शेनवारा धाड घाल्ली तेन्ना सील केल्लो। कोर्टाकडच्यान परवानगी घेवन क्रायम ब्रांचीन तो मंगळारा उगडलो। विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकर बेहिशोबी मालमत्तेंतल्यान आतां मटक्याचे केशीत सापडला। शेनवारा एसीबीन ताच्या बंगल्यार रेड मारिल्ली तेन्ना खंय भितर एक ऑफिस सापडलें। तातूंत खंय हजारांनी मटक्याच्यो स्लिपी आनी नंबरांचे डॉक्युमेंट आशिल्ले। एसीबीन तो रूम थंयचे थंय सील केलो आनी मटक्याची मेन केस हायकोर्टात हाताळपी क्रायम ब्रांचीक ताची म्हायती दिली। ताचे वेल्यान क्रायम ब्रांचीन मंगळारा वचून त्या कचेरेचे सील काडले आनी भितर रेड मारली। एसीबी कडच्यान म्हायती मेळटकच क्रायम ब्रांच कोर्टात गेली आनी ह्या खासा कचेरेचे सील काडून थंय तपास करपाची परवानगी घेतली। क्रायम ब्रांचीचो पुलीस निरीक्षक विश्वेश करपेचे टीमीन वचून ही दुसरी धाड बाबूच्या प्रॉपर्टींतल्यान त्या ऑफिसाचेर घाली आनी तांकां मटक्या कडेन संबंदीत हे सगळें साहित्य मेळ्ळें। क्रायम ब्रांच खंय आतां बाबूचें नांव मटक्याच्या मेन केशीचे एफआयआरांत घालतली। हायकोर्टान मटक्याच्या विशयाचेर पुलिसांक बरेच उजरायल्यात। ह्या केसीत जाम जाल्ले पुलिसांक बाबूच्या रुपान एजंट पावलो अशी सध्या परिस्थिती। ही केस 3 ऑक्टोबराक हायकोर्टात परत सुनावणी घेतली। फाटले विधानसभा अधिवेशनात बाबूच्या तोंडांतल्यान कूळ मुंडकरांच्या विशयाचेर उलयतना चुकून चान्स हो शब्द गेल्लो तेन्ना गृहमंत्री आनी मुख्यमंत्री पर्रीकारान ताका चान्स ह्या शब्दाक धरून बरोच कोलायल्लो। हे हाकाच लागून काय असो प्रस्न आतां उपस्थित जाला। बिलाक हे ओपोज करपाचो प्रश्न येना। आमी सुरवातीक उलयतना म्हणला की बिल हाडला हे बरें आसा आनी हे येवपाकच जाय केशी त्यो हांगा मामलेदारा परत येवंक जाय। हांवें जे क्वेरीज रेज केली ती आतां मिनिस्टरान उलयतना म्हणलें पयलीं जेन्ना मामलेदार आसतना मामलेदाराक जर तेंचे एगेन्स्ट गेलो कलेक्टराक तांकां चान्स आसलो, मागीर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलाक चान्स आसलो वचपाक। 3 चान्स नासता। ज्युडिशरीन चान्स म्हणनाका। चान्स हो मटक्यान आसता। चान्स हो मटक्यान आसता। चान्स हो मटक्यान आसता। प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। ड्रग्स आनी पुलीस नेक्ससाचेर सरकारांतलीच जाल्ली खरडपट्टी होम मिनिस्टर पर्रीकाराक कोत्र गेल्या। पुलिसांचेर उघड आरोप करचे न्ही, तांचे खच्चीकरण जाता म्हूण पर्रीकाराचो आपल्या सरकारांतल्याच लोकांक नांव घेनासतना फतवो। कितें इन्फो आयल्यार खंय आपल्याक दियात, एक्शन जातली। जाहीर स्टेटमेंट केल्यार खंय क्रिमिनल अलर्ट जातात। फाटलो म्हयनोभर सत्ताधारी मंत्री विनोद पालयेकार धरून सरकारांतलेच कांय आमदार मंत्री ड्रग्सावेल्यान पुलिसांचेर आरोप करीत सुटिल्ले। सरकारांतल्यानूच पुलिसांची उघड खरडपट्टी जाता ती पळोवन होम मिनिस्टर तांच्या आदाराक फुडें सरला। पुलिशेचेर उघड आरोप करचे न्ही म्हूण पर्रीकाराचो आतां आपल्याच मंत्री आमदारांक फतवो। लेटर कितें ते पळयात। मुख्यमंत्री म्हणटा काय आमदार ड्रग्स
ड्रग्स पेडलर पुलीस नेक्सलाचेर जाहीर उलयतात असल्या वक्तव्यांक लागून पुलिसांचे खच्चीकरण जाता, नाका आशिल्ले सेन्सेशन आनी गोंयची इमेज इबाडटा। गुन्यांवकार अलर्ट जातात आनी कारवाय करप कठीण। मात त्याच बरोबर गोंय ड्रग्स फ्री करतलो म्हूण सांगूकय पर्रीकार विसरलो ना। पर्रीकर म्हणटा ड्रग्स संवेदनशील विशय। गोंय ड्रग्स फ्री करपाचे सरकाराचे टार्गेट। ड्रग्साचो प्रश्न सोडोवंक एकठांय काम करचे पडटले। आमदारांक ड्रग्सा विशीं म्हायती आसल्यार आपल्याक सांगची आनी आमदारान दिल्ले म्हायतीची दखल घेवन एक्शन जातली। ड्रग्साचो प्रश्न सिरियस हे सरकाराकूय मान्य, मात ताची जाहीर वाच्यता करून पुलिसांची लज वाऱ्यार घालची न्ही म्हूण हो फतवो। पळयल्यार कळटा। आतां आमदार पुलिसांचेरूच पातयेवन होम मिनिस्ट्रीक कितलो इन्फो दितात आनी होम मिनिस्ट्री ताचें कितें करता ताचेर गोवा ड्रग्स फ्री काय गोंयांत ड्रग्स फ्री तें थारपाचें। मात होम मिनिस्टराच्या फतव्यान पुलिसांक मातशें तरी सू जातलें इतलेंच। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। मेक्सिकोत जाल्ल्या भूकंपात 200 वयर लोक सोंपले। डझनांनी बिल्डिंगो कोसळ्ळ्यात। ह्या म्हयन्यांतलो हो थंयचो दुसरो भूकंप। त्या भूकंपात सुमार 90 जाण सोंपिल्ले। महत्वाची गजाल म्हळ्यार हो भूकंप जालो तेन्ना मेक्सिकोत भूकंपाचेर मॉक ड्रिल चलताले। 32 वर्सां फाटीं भयानक भूकंपात मेक्सिकोत 10,000 लोक सोंपिल्ले। बाणस्तारी बोलेरो आणि इस्टीम ह्या दोन गाड्यांमदी जबरदस्त ॲक्सिडंट जालो। ॲक्सिडंटात दोनूय गाडयो काबार जाल्यात। 3 जाणांक गंभीर अवस्थेत जीएमसीत घाल्यात म्हूण कळटा, मात तांची वळख अजून पटिल्ली ना। ॲक्सिडंटाक लागून फोंडा पणजे हायवे दोनूय वाट्यां बरोच वेळ ब्लॉक उरलो। घेवया एक ब्रेक।